एका फॅमिलीचेर कितको म्हणून आखान येवचो आनी कितके म्हणून सोंसचें अशीच एक फॅमिली आसा गिरी वाठारांतली। त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा जयेश साळगांवकर। एका दिसा ताजो जॉब वता आनी तेच दिसा राती कडेन ताजें घर मोडून पडटा। घरान बायल, 2 भुरगीं आनी बेकार घोव। ताजी ही परिस्थिती पळोवन सोशल वर्कर राजेश दाबोळकर रोखडेच तेणी धांव मारून तांणी ताका मदतीचो हात दिलो खरो, पूण संकट अजूनही मोठे आसा। मुखाल्ली वाटचाल कशी तो कळकळीची विनंती सगळ्यात कडेन करता की सगळ्यांनीच आपल्याक एक मदतीचो हात दिवचो आणि आपल्याक हे संकटांतल्यान वयर सरपाक भार लावचो अशी तेजी कळकळीची विनंती आसा। एक बरे जाण आसूंक जाय मनशाक, कितें म्हणून एक आपलो हांव कितें म्हणटा तेका जाण म्हणजे कशें ना मरे आमी म्हणटा म्हाजे बाबा म्हाजें कर्तव्य म्हणटा हांव सदांच कर्तव्य। म्हाजे कडेन समज एक रुपया आसा न्हू ते 4 आणे कोणाक तरी दिवंक जाय, ही दानत आनी धाक आसूंक जाय, कोणाकडेन आसूंक ती म्हाका देवान दिल्ली आसा। हांव म्हणना व्हडलो श्रीमंत, म्हाज्या घरार पावतना हांव लोकांचे शिवंक भोंवता असलो राजेश दाबोळकर। जेन्ना पळय तिणें म्हाका सांगलें अशें आपत्ती आपल्याची येयला हांवें ताका बाबा तूं कांयच काळजी करूं नाका, फाल्यां हांव सकाळीं तुजे कडेन येता म्हणून सांगलें। विचार शब्द एका फाल्यां सकाळीं जोडे येता, तूं कांयच काळजी करूं नाका म्हटलें। जी आर्थीक स्थिती बाबडे ती बिकट आसा, म्हाका खबर आसा। हेज्याय पयलीं ताका हांव तेणी म्हाजे केन्ना कितें म्हाका सांगलां पळय तेन्ना तें काम केलां हांवें तेजें। तेका लागून आतां हांवें तें घर काय पळोवंक नासलें, फर्स्ट हांगा येयल्या उपरांत आनीक म्हाका वायट दिसलें बा इतको मरीज रात दीस वावुरता आनी शेवटी कसले घरांत रावता ते दुर्दैव पळय आमच्या गोंयकारांचे। तेका हांव सरकाराक अपील करता किंवा पंचायत म्हण तलाटी म्हण जे रिपोर्ट करचे इमिजिएटली जाता तेका हेल्प करचो। म्हाज्या पर्यंत कितें करूंक जाय आसलो इमिजिएटली आतांच तेका हेल्प केल्लो आसा, जेणे करून तेच्या घरार छप्पर पडोवंक शकता इतको तेका हेल्प केल्लो बारीकसो, जेणे करून उदक पावसाळी सांजे पडचें ना आनी ती भुरगीं ते सुरक्षीत रावतलीं। 2 भुरगीं आहा तेका बायल। आतां हांव तेका सांगलां सांजे हांगा रावू नाका, पावस पडत आसा, आजून सुद्दां तेजें डेंजर झोनांत आसा घर तें। देवा कडेन मागता आनी बाबा हांव परत म्हणटा आमचो केदार जो एमएलए आसा तेणी सुद्दां जाताल्या सरकारा कडल्यान तेका मदत जाय जाल्यार करची, कित्याक आमचो नीज गोंयकार बाबडो न्हू। पण हेज्या फुडें चवथीक कितें तेका आर्थीक मदत जाय न्ही हांव ते हेल्प करतलो, त्या बद्दल तेणी कांयच काळजी करपाची ना। मना कडेन धक्को भरलो, आतां फुडें कशें कितें जातलें काय म्हणून चिंतितलें। मागीर हांवें भाईक फोन केलो, अशें अशें जालां म्हणून। भाई पूण उतराक आपूण रोखडो धांवन येयलो, ते देव बरें करूं म्हणटा।